दीस शनिवार नोव्हेंबराची 15 तारीख 2025. पहिले वचप जणवायेच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 18 वळ 14 तावन 16 तावन अध्याय 19 वळ 6 तावन 9 पर्यंत. शांत मनेपण सगळ्या वस्तूंक वेळो घालून आसतना आनी रात धांवून धांवून मध्यानेर पावली तेन्ना तुजी सर्व पदवेदार उतार सर्वेस्परा सर्गीन तावन तुज्या रायाळ शिवासणातावन एका धारुण झुजाऱ्या भशेन निसंतान जावंक निर्मिल्ल्या देशांत सकला उडलें. एके प्रज्वल्ले तलवारी भशेन तुजी बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तें उबें रावलें आनी सगळें ताणें मरणान भरलें. पृथ्वेर तें उबें आसतना मळबाक तें तेंगतालें. तुज्या भुरग्यांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर सगळे सृश्टी तुज्या आज्ञाक विधेय जावन आपल्या स्वभावांत नव्यान रसून आयली. खूब ताचे भितर सावळी घालतले. जंय आदी उदक आसलें थंय सुकी धरण दिश्टीक पडली. तांबड्या दर्यांतल्यान खंयच आडकळनातली वाट जाली आनी उसां बोळ्ळारांच्या जाग्यार पाचवें मैदान दिश्टीक पडलें. ही विस्मीत आजापां पळयल्ल्या उपरांत तुज्या हाताच्या आसऱ्या खाल सगळे राष्ट्र उतरून गेले. सोरोवाक गेल्ल्या घोड्यां परी ती आसली. शेळयां परी ती उडयो मारतली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सडवणदाराची स्तुती गायतली. देवाचें उतर देवाचें ओडपकार. कीर्तन 105 2 तावन 3 36 तावन 36 आनी 42 तावन 43. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. सर्वेस्पराक तुमी गितां गाया, ताची होगळीक उसारा, ताची सर्व महत् कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जा. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. तांच्या गांवांतल्या सर्व मालगाड्या पुतांक ताणें जिवेशी मारले. ताच्या भुरग्यां भितर प्रथम फळांक कातरण घालें. उपरांत रुपया भांगार सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. ताच्या कुळयांतल्या एकल्याकी पाटी सोडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. अब्राहमाक आपल्या सेवकाक ताणें दिल्ले ते पवित्र उतर ताणें उगडासाक हाडलें. अशें संतोशाच्या उमाळ्यांनी आपल्या परजेक ताणें भायर काडली. आनंदाच्या उद्गारासोवें आपल्या विंचणाऱ्यांक ताणें मुखार व्हेली. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत्र देवान तुमकां आपोवणें दिला. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. धैर्य सुकयनासता सदांच मागणें करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नीती करत आसलो. देवाची भिरांत जावन मनशाची पर्व जावन ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदळां येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नीती करत तिका कानून सहलय ना जालो. पूण अखरेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातेली. उपरांत सुम्यान म्हळें, त्या खोट्या नीती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्ही वे.
तशें जाल्यार आपणाला की दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव न्हीद करून दिवचो ना काय? तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकी घाळाय करीत काय? हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां न्हीद करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मागणें मनशाक देवा कडेन संबंद दवरूंक आसची एक वाट. मागणें मनशाक देवा सरशी येवंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताची खुशी जाणा जावंक, ताच्यो गरज्यो विनवण्यो देवाक उसारूंक उपकाराक पडटा. सबार तरांची मागण्या विधानां आसात, पूण ही मागण्या विधानां देवा लागीं संबंद जोडूंक, ताचो अनुभव बगूंक आदार दिवच्या बदलाक हेरांक हांव मागणें करतां म्हूण दाखोवंक वा मागणें करचें केवल विधान जावन उरल्यार ताका अर्थ ना. धैर्य सुखान आसतना सदांच मागणें करूंक जेजू आमकां उलो दिता. कळनासतना केल्लें मागणें खंडीत फळ दिता म्हूण जेजू आमकां अनितीच्या नितीदाराचे ओपारेद्वारी शिकयता. ओपारींत नितीदार इतलो कठीण मनीस की ताका दयाळाय आनी बिरमत नातली. ते विदेव स्त्रिये लागीं असल्या निती करतातावन न्हीद सोडूंक कितेंच नातलें. ती फकत निरंतर मागोवन रावली आनी दोशी लागली. तिच्या खळमीत नातल्या दोशी खातीर तो न्याय वदकसून दिता. सर्गीचो बाप आमी निरंतर मागले वरवीं सर्व तो आमकां दिता. मागा तुमी घेतल्यात. जेजूच्या उतरांचेर विश्वास दवरून दुबाव नासतना निरंतर मागणें करया.